सगळ्यांकच मायनिंग जाता तितले बेगीन सुरू जाल्ले जाय. मागीर कितें करपाचें? पावणी काय सरकारी महामंडळ? मायनिंगाचेर अवलंबून आशिल्ले आनी ताचे त्रास जाल्ले लोक म्हणटात आमच्यो सहकारी सोसायटी करात आनी आमी मायनिंग करतात. आनी तज्ञ लोक सांगतात सुप्रीम कोर्टान तसो पर्याय आपल्या आदेशांत सुचयला. पावणीच करपाक जाय अशी सक्ती ना. ह्या विशयाचेर गोवा 365 फाटल्या सप्तकांत रणमाले घेतिल्ले. थंय अर्थीक विश्लेशक राजेंद्र काकोडकारान सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या खंयच्या परिच्छेदांत हो पर्याय दिला तो सांगिल्लो. थळाव्यांचे सामाजीक उदरगती खातीर आनी कल्याणा खातीर पावणी सोडून दुसरो पर्याय चिंतपाक जाता अशें ह्या आदेशांत म्हटलां. हो अर्ज कोर्टा मुखार घाल्लो गोवा फावंडेशनान. ताचो संचालक डॉ. क्लाउड आल्वारीस म्हणटा सरकारान महामंडळ करप आनी थळाव्या लोकांच्यो सहकारी सोसायटी करून मायनिंग करप सगळ्यांच्याच फायद्याचें. आर्टिकल 39B सांगता की पोट आनी रोटी आनी कपडा हाजे खातीर त्या लोकांक तुज्यान मायनी दिवपा जातात. आनी ह्या आमची जी ऑर्डर पडची 7 तारखेची आसा तातूंत भितर पॉयंट नंबर 69 आनी पॉयंट नंबर 73 अशी क्लियर मेन्शन केल्लें आसा. ज्यांकां रोटी आनी कपडा जाय तांचे खातीर लिजां ही लिजां दिवपा जाता. फॉर एग्जाम्पल अवलंबीत जे आसात आतां त्या अवलंबिताक समज पोटा आनी रोटी हाजी गरज आसा तर तांकांच ती लीज दिवपा जातात. आनी कोर्टान पॉयंट नंबर 69 आनी 73 अशें म्हणिल्लें. The law offers a lot of possibilities. We have openly said more than a month ago that the only solution to Goa mining, only quick solution to resume Goa mining is setting up a Goa Mineral Development Corporation. If a development corporation is set up only for mining, this corporation can hand over all the contracts for extraction of ore and transport of ore to various cooperatives in the state of Goa. The first cooperative that has been set up is in Kaure, but other cooperatives can be set up. And these cooperatives can be given extraction contracts, they can be given contracts for transport, and they can be given contracts for barge movement of ore. There is no difficulty in principle. If they go for auction, they will not succeed because nobody has got the money to go for auction. Only big parties from outside the state have got the money to go for auction, including Vedanta. ह्या रणमाल्यात ट्रक ड्रायव्हर संघटनेचो अध्यक्ष निळकंठ गावसे आशिल्लो. तो तर सहकारी तत्वाचेरच मायनिंग जावचें म्हणटा. ताचो तर सरळ प्रस्न काय वेची मिनेरांकच मायनी कित्याक? मायनीचेर काम करतल्यांक कित्याक न्ही? हो क्लॉज जो आसा 673 हितूर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा हे जे तेंचे भुके खातीर पोटा खातीर ह्यो मायनी चालू करूंक शकता कोऑपरेटिव्ह करून आमी. आनी जर हे ऑप्शन आमच्या फुड्यान आसा, आमच्या पोटाचो प्रश्न आसा जाल्यार वाय यू आर गोईंग फॉर ऑप्शन? वाय यू आर गोईंग फॉर ओल्ड लीज होल्डर? तेंच्यांनी खूब कमयल्लें आसा. मात हे बाबतीन खरो फुडाकार घेतिल्लो तो केपें तालुक्यांतल्या कावरे गांवांतल्या आदिवासी लोकांनी. 2014 वर्सा तांणी मायनिंगा खातीर सहकारी सोसायटी स्थापन केल्ली, पूण सरकार ताची नोंदच करून घेवपाक तयार नाशिल्लो. निमणे हायकोर्टांत वचून तांकां आदेश हाडचो पडलो आनी पोरू एप्रिलांत ती रजिस्टर जाली. कावरेचो आदिवासी तरणाटो रविंद्र वेळीप हो तातूंतलो एक कार्यकर्तो. तो कितें म्हणटा तें तुमीच आयकात. आमची सोसायटीक जे आतां जे मेंबर आसा पळय तातूंत एफेक्टेड आसा आनी डिपेंडंट आसा. ट्रकवाले आसा, मायनिंग कंपनीन काम केल्ले कामगार लोकय आसा, तेजी मशिनरी चलोवपी ऑपरेटर आसा. फाटले आतां 8-10 वर्सां जे जितले मायनिंग कंपनी जे लोकांक घेवन काम करता पळय ते सगळे आमचे गोंयकारच. ट्रकवाले गोंयकार, ते सायडच्यान मायनिंग वर्कर्स आसा ते गोंयकार, सुपरवायझर तर फोरमॅन, स्पॉटर हे सगळे लोक गोंयकार. आनी समज जर कोणी जर टॅक्निकल पर्सन समज जर क्वॉलिफायड लागता जाल्यार दॅट कॅन बी हायर्ड न्हू फ्रॉम द अदर स्टेट्स. सो ह्या बेजाचेर आयज जी परिस्थिती आयली पळय तेन्ना म्हाका दिसता की एक बरो चान्स मेळ्ळा स्टेट गव्हर्मेंटाक की कोऑपरेटीव मायनिंग फुडें व्हरपाचें. आयच्या घडयेक समज जर बेगीच्या बेगीन मायनिंग समज जर सरकाराक समज चालू करपाक जाय जाल्यार सगळ्यांच्या पयलीं म्हणटा सरकारान एकूय लीज म्हणटा ऑप्शन करप ना. लीज ऑप्शन करना आसतना दॅट कॉन्ट्रॅक्ट कॅन बी गिवन डायरेक्टली टू द कोऑपरेटीव सोसायटीज. आनी सरकारान सांगपाचें की बाबा हे लीज आसा, ह्या लिजा वयल्यान आपल्याक 5 लाख टन म्हाल काडून दी, तुका आपूण इतले पयशे दितलो.
नॉर्मली आमी कशें कन्सिडर करता की 20 to 25% आमी एक्सट्रॅक्शन कॉस्ट कन्सिडर करता. समज जर सरकारान सांगलें की बाबा अमकें टन आपल्या माल काडून दी आनी हे तुमचे चार्जीस समज 25% ऑफ दॅट सेलिंग प्रायस, जाल्यार मागीर हो ओवर आसतो पळय तो सरकारान जाय जाल्यार कॉर्पोरेशन नाजाल्यार आपल्याच्या ताब्यान दवरून तुज्यान तो माल विकपाक जाता. जशें आयज ई ऑक्शनिंग ऑफ ऑलरेडी एक्सट्रॅक्टेड ओर चालू आसता एज पर द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स. सो म्हाका एक सांग की गोंयची मायनींग चलोवपाक ह्योच 4-5 फॅमिली आमकां कित्याक जाय जेन्ना आमी गोंयकार सक्षम आसता तेन्ना. आनी हातूंतलो कशें जातलें पळय चड फायदो आसता तो गोंयकाराक मेळटलो आनी सरकाराकूय मेळटलो. ज्या लीज होल्डरांनी इल्लिगल मायनींग केल्लें आसता पळय तांकां सगळ्यांक ब्लॅकलिस्ट करून उडोवपाचें. समाजाक पयलीं खंयच्या मायनींग एक्टिविटी भितर तांकां भितर सरोन दिवपा ना, ब्लॅकलिस्ट करात पयलीं. कावरेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब.